नावेली पंचायतीन बेकायदेशीर घरांक घर क्रमांक दिवपाक एक घरा फाटल्यान 2 लाख मागल्यात असो आरोप नावेलकारांचो एकवटान पंचायतीचेर केला। जाल्यार नावेली पंचायतीच्या उपसरपंचान हो आरोप फटीचो आसून वेंचणुके पयलीं आपली प्रतिष्ठा पिड्ड्यार करपाक हे कटकारस्थान केला अशें सांगले। आयकात। नावेलीच्या बेकायदेशीर घरांक घर क्रमांक दिवपाक नावेली पंचायतीचो उपसरपंच पॉल पेरेरान एक घरा फाटल्यान 2 लाख घेतल्यात असो आरोप नावेलीचो एकवट संघटनेन केला। ह्या कृत्या खातीर ताचेर कडक कारवाय जावची अशेंय ह्या संघटनेन मागला। आयकात नावेलकारांचो एकवटाचो अध्यक्ष जॉर्ज पेरोटो कितें सांगता तो। आज प्रेस घेवपाक कारण म्हणजे आमचे नावेलकारांचें नांव पेळे कोता। आमचे नावेलकार केन्नाच इतू वर्सां जालीं आमचे नावेली पंचायत म्हणजे करप्शन आसली केन्ना ना आमकां नावेली एवॉर्ड मेळ्ळे पंचायतीक। आतां हांवें आयकूं येता पेपराचेर येता मिडियाचेर येता नावेलकारांचें नांव सारकें घाण जाल्या। कितें एकल्याकूच लागून सगळे नावेलकारांक नांव पेड करपा न्हू। डिप्युटी सरपंच पळय आहा ताका लागून आमचें नांव पेड लागून मस्ट करप्ट पंचायत इन गोवा म्हणून दिलें नावेली। एकल्या लागून सगळ्या नावेलकारांक नांव पेड करपा न्हू। आतां आयकिल्लें 44 लोकां हे तेमी एकूच नंबराचे नंबर दिले एकल्याक 2-2 लाख मागताय हे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी ते भाशेन। जोरी जरी 44 लोकांक 2-2 लाख मागिले जाल्यार आनी उल कितें काय आनी पंचायत कितें जाय हे पंचायतीन सगळें हें करपाचें घेवपाचें डिप्युटी सरपंचान कितें नांव पेड्यार आमचें आख्खें गोंय एकल्या लागून हो पयस करून हातलो पूण ना आतां बोट आमकां दाखोवचें नायलकारांक आनी नायले मरे मरे हांव मागता हें गव्हर्मेंटान तेजी एक्शन घेवची। आतां गव्हर्मेंटान फॉर्म जातलो डायरेक्ट रिपोर्ट येतलो डायरेक्ट तेजी इन्क्वायरी करची बाबा हेको एक्सेस कितें करून जालें इतुलें काम कोना दोन कोना कांय ना वा लोकांक इलिगल म्हणून भोंवता टेंटींग आपणान इलिगल दवरला ओपन स्पेस ती पंचायतांनी डिस्क्रेप आर्ट केल्ले। आतां ते आमी वेलो पेपराचेर येयले ते भाशेन हांव सांगता 10,000 तो म्हयन्याक घेतली आनी प्रॉपर्टी कोणाली पंचायत तूं कितें स्क्रॅप आर्टींग घालून जाता आनी हेरांक कितें म्हणून वयता तूं। जाल्यार हो आरोप फटीचो आसून 2 म्हयन्या उपरांत पंचायतीची वेंचणूक जावपाची आसा आनी ताका लागून आपली प्रतिश्ठा पिड्यार करपाक हे कट कारस्थान केलां अशें नावेलीचो उपसरपंच पॉल पेरेरान सांगलें। आयकात। एलिगेशन 2 एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता आनी एक FIR रजिस्टर करची म्हणून सो हे दोनी गोश्टीचेर म्हाका आतां तुका क्लॅरिफाय करपाक जाय। पयलीं म्हळ्यार ते दुसरे ऑन May 16 एक ग्रुप येयला आनी म्हणून लागले आमगे हाऊस नंबर दिवपाक हांवें पयशे मागले म्हणून 2 लाख दी म्हणटा म्हणून। फर्स्ट ऑफ ऑल सांगपा खबर म्हळ्यार ऑन May 15 मिटींग जाल्ली आनी मे मंथली मिटींगेक हाऊस नंबर दिवपाचो एक एप्लिकेशन मूव जाल्ली। सो तितून जेन्ना पडे मूव जाल्ली तेन्ना सरपंचान सांगलें बाबा दीस आहा केस सर्क्युलर येयला हेचे प्रमाणे तांकां आमी नंबर दिवपाचे म्हणून सरपंचान टेबलार सांगलें। सो जेन्ना हांव वॉर्ड मेंबर म्हणटरी त्या एरियाचो सो हांवें सांगलें बाबा म्हगेलें एक ऑब्जेक्शन आहा टू गीव दीस हाऊस नंबर्स अकॉर्डिंग टू द सर्क्युलर कित्याक काय म्हणून लागली कित्याक हांवें तांकां सगळें सांगलें थिंगा जीं घरां काडलें ती एक श्री महादेव दिलीप चावन ताणें ऑर्चर्ड लँड घेतला आनी तें कल्टिवेटेड फील्ड आनी तेतूंत ताणें अबावट 30 आनी मायज घरां काडल्या म्हणून आनी तांची कॉलनीज जाल्या। आनी होच इश्यू जेन्ना ग्रामसभा जाल्ली इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर थिंगाय बी हो इश्यू येयल्लो मोड्डेर शानी टेम्पला कडेन एक कॉलनी जाल्या आनी इलिगल इतलीं घरां काडलें विदाउट ऑब्टेनिंग एनी परमिशन फ्रॉम द कन्सर्न डिपार्टमेंट। सो तेजेर तुमी इन्क्वायरी करची आनी ताचेर तुमी एक्शन घेवची म्हणून ग्रामसभाचो डिमांड आशिल्लो। सो त्या खातीर आमगेले मिटिंगेकूय बॉडीन कितें सांगलें एक मेंबर म्हणलो ग्रामसभा इश्यू आशिल्लो आनी वॉर्ड मेंबरूय सांगता थिंगा इतली इलिगलिटीज जाले जाल्यार सर्क्युलर प्रमाणे तेजो बेनिफीट ताका दिवचो अशें म्हणून क्वेश्चन जालें तेन्ना हांवें थिंगा ऑब्जेक्शन मागलें। त्या खातीर ऑब्जेक्शन काडून देखून हे सगळो इश्यू जावपाक पावला। गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत।